आता म्हाका दिसता सतत 3-4 वर्सां जाली आमी हाज्या पयलीं हायवे खातीर म्हणजे जे हायवेचें काम चालू आसा 4 लेनिंगाचें आमी थंय जर पळयत जाल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो इतलो बेजबाबदारपणा करता आनी पूर्ण ऑथॉरिटी म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराकूच आमी एकल्याक दोश दिवंक शकना जाल्यार ताज्या वयर जी ऑथॉरिटी आसा PWDची जी ते काम पळयता हांव नकळो तांणी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक इतली सूट कित्याक दिल्ली आसा की आज लोकांच्या जिवा कडेन तो खेळटा अशी परिस्थिती आज उपस्थित जाल्ली आसा। ही ह्याच पावसान न्ही तर हाज्या पयलीं सुद्दां 4 वर्सां जालीं आमी आवाज उठयता ह्या प्रश्नाचेर पुणून व्हडलें कांयच जाल्लें दिसना। हाज्या पयलीं सुद्दां आमी एकदां PWDचो जो AE आशिल्लो एसिस्टंट इंजिनियर कोलवाळे बसता फॉर हायवेज ताका आमी घेराव घाल्लो तेन्ना ताका घेराव घालतच खंय तरी मागीर तांणी ते होणके बिणके पडिल्ले थंय कॉन्क्रीट घाले आनी थोडे कडेन सायनबोर्ड्स लायले। ताज्या उपरांत आतां हे सतत 3-4 वर्सां काम जें चालू आसा ताका कोणूच वाली ना असो दिसता। सगळे कडेन आमी पळयत जाल्यार जाय तशें काम करप चालू आसा। हांव मुद्दम कित्याक सांगता कित्याक थंय एक्सिडेंट जाता लोक थंय मरता। इट हॅज बिकम अ डेड ट्रॅप म्हणजे थंय एक मरपा खातीरच तो ट्रॅप केला काय अशें दिसता ते सगळे गजाली पळयत जाल्यार। हांव लॅटर बरयला चीफ इंजिनियराक जे दिवपाचो आसा नॅशनल हायवेज तातूंत हांवें मेन्शन केल्लें आसा की हॉटेल ग्रीन पार्क म्हणजे स्पेशली हो नॉर्थाचो जो बेल्ट आसा हॉटेल ग्रीन पार्क ते पत्रादेवी ह्या मेरेन हांव मागणी करता सर्वप्रथम की चीफ मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टर आनी तिगायनी भर पावसान गाडी घेवची सेल्फ ड्रिवन ड्रायव्हराक घेवन न्ही तुमी गाडी चलया आनी म्हणजे ग्रीन पार्का कडल्यान पत्रादेवी वचा। तुमकां घडलें थंय कितें कितें प्रॉब्लम आसा ते म्हाका दिसता घडयेक तुमी थंय पडूंक शकता एका होणक्यान अशी परिस्थिती थंय आसा। थंय जर पळयत खंयच सायनेजीस बरोबर लायल्ल्यो ना जे डायवर्जनाचे बोर्ड आसता ते कशाय पद्दतीन लायल्ले आसा म्हणजे ते तुका दिश्टीच पडना म्हणजे फ्रॉम लॉंग डिस्टन्स तुका ते बोर्ड दिसना आनी लागीं येतकच तुका कळटा की थंय बाबा रोड सोंपला आनी थंय होणको आसा। थंय बॅरिकेडींग केल्लें ना कशाच प्रकारचे जे सेफ्टी मेजर्स आसा ते थंय पाळिल्ले ना अंधाधुंद प्रकारे हे काम चलिल्लें आसा। हाज्या उपरांत आमी एकदां PWDनूय चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले ताकाय तेन्ना आमी सांगिल्लें की बाबा थंय बोर्ड लाया लोक थंय मरता कितले पडटात एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट जाता मागीर तांणी कोणा कडेन पळप म्हणजे गोंय राज्यान आज अशें चालू आसा की गोंयकार जो आसा एक मनीस आसा तांकां किंमत उरिल्ली ना तांच्या दृश्टीन कित्याक तांकां कांयच पडिल्लें ना कोण पडटा कोण धडटा ते गाडयेंची तर वाटूच लागता ती एक वेगळीच गजाल आसा पूण लोकांचो हांगा जीव वता हांकां खबर आसा हरशीं पावस येवपाचो आसा तो कितें तोकते वादळ न्ही की 2 दीस 3 दीस पयलीं कळोन आयलो अरे तुमकां कितलेशेच म्हयने पयलीं खबर आसा की पावस येवपाचो आसा जुनांतल्यान पावस चालू आसा गोंयांत तरी आसतना कसलीच काळजी हांणी घेवंक ना निश्काळजीपणान हें काम चालू आसा। स्पेशली डायवर्जन एट एंड ऑफ फ्लायओवर एट हॉटेल ग्रीन पार्क म्हणजे ग्रीन पार्का कडेन जो फ्लायओवर आसा तो काडून जर फुडें वचत जाल्यार सडनली रायट घेवचें पडटा कित्याक थंय रोड सोंपता म्हणजे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तें अशा परिस्थितीन थंय फुडें कांयच लायिल्लें ना डायवर्जन बी म्हणून बेश्टे ड्रम दवरल्या ते ड्रम काळखान दिश्टी सुद्दां पडना अशी परिस्थिती आसा। आनी आतां येदो व्हडलो पावस जर पडूंक लागत जाल्यार म्हाका दिसना तो ड्रम कोणाक दिसपाचो आसा। ते ड्रमार कितें तरी थंय फ्लोरोसंट टेपिंग केल्लें जाय व्हडले ते पत्रे मारिल्ले जाय अशें कसलेच थंय सेफ्टी मेजर्स घेतिल्ले ना। ताज्या उपरांत मातसो फुडें गेलो थंय फुडें वतकच रोड एकदम सोंपता म्हणजे हांणी कितें केलां पोन्ने जे रोड आसा त्या रोडांचेर आनी जे कॉन्क्रीट घाला ताजी डेप्थ जवळ जवळ 20 सेंटीमीटर सुमार आसा 20 सेंटीमीटर काय 30 सेंटीमीटर आनी ते एके कडेन स्लॅब घालून दवरला आनी फुडें तो बंद केला काम कितें तांचें दुसरें काम करपाचें आसा म्हणून आनी ताका डायवर्जन दिल्लें आसा पूण तें सोंपलां थंय कांयच बॅरिकेडींग केल्लें ना कळपा खातीर की बाबा रोड थंय सोंपता म्हणून। काल सुद्दां वतना एक गाडी धडाम करून थंय पडली भितर वचून मागीर ताणें कशें तरी बाबड्यान टर्न मारलो ताची गाडी वाट लागली आसतली देवादयेन ताका कांय जावंक ना पूण एक जर 2 व्हिलर वालो थंय आयलो जाल्यार ताजी कितें परिस्थिती जातली तो जितो तरी उरतलो काय म्हाका प्रश्न पडला। पेडणेच्यान पत्रादेवी अशी वाट लागिल्ली आसा त्या रोडाची आमकां खबर आसा की काम चालू आसा
पूण काम चालू आसतना सुद्दां तुवें सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवंक जाय न्ही थंय बॅरिकेटींग करूंक जाय, थंय सारके सायनेजीस लावंक जाय. हें कांयच केल्लें ना. अंधाधुंद प्रकारे काम चालू आसा. थंय रोड सुद्दां सर्वीस रोड आसा ते येदेशे सर्वीस रोड आसता आनी एका सायडीन कट्टो आसता. मातशी गाडी सायडीन गेल्यार ओडूंक शकता आनी भितर पडूंक शकता. वाहनांची आनी मनशाची व्हडली हानी जावंक शकता. दीस इज एंडेंजरिंग ह्युमन लायफ आनी वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो स्ट्रेट तातूंत म्हणिल्लें आसा. इवन हाज्या पयलीं केसी दर्ज जाल्ल्यो आसा. हांव एक लेटर ह्या फावटी हायकोर्टाकूय करपाचो आसा की तांणी सुवोमोटो हातूंत कितें तरी एक्शन घेवची, नाजाल्यार ह्युमन लायफ इज इन डेंजर, एट रिस्क. म्हणून हांव मागणी करता, परत एकदां मागता की तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव मागता, सरकाराकूय सांगता की तुमी एक दीस डॅरिंग करा. कित्याक हांव डॅरिंग हाज्या खातीर म्हणटा कारण थंय एकदम वायट परिस्थिती आसा. तांकां घडये खबरूय आसतलें पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर तांचो सारको लाडको म्हणून ते कांयच उलयना. हांव परत मुख्यमंत्री, दुसरो PWD मिनिस्टर आनी माविन गुदिन जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा हांकां तिगांकूय सांगता की तुमी ती फायनी वाडोवपा खातीर जो पुढाकार घेतला त्या पेक्षा रातची गाडी काडा आनी तिगूय जाण ड्रायव्ह करून पत्रादेवी वचा. तो पुढाकार मातसो घेया आनी मागीर फायनी वाडोवपाचें पळया. हांगा हें अशें चलिल्लें आसा की फायनी वाडोवपा कडेन चड भर दिता. कोवीड काळांत लोकांचे हांगा हाल जाल्ले आसा पूण हांगा फायनींचे सुचता आनी ते जे रोड आसात थंय रस्त्या कडेन कांयच पळयल्लें ना हांणी. आनी दुसरी गजाल म्हणजे चीफ इंजिनियरा कडेन हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान ताका सांगूंक सोदता की ताणें हातूंत लक्ष घालचें. हांव फाल्यां हें लेटर ताका मेळून स्पेशली लेटर दितलो ताका आनी ताका सांगतलो की अशें अशें चल्लां, तूं हातूंत लक्ष घाल. कोर्टाक केन्ना एप्रोच करता तुमी? कोर्टाक हांव पयलीं चीफ इंजिनियराक लेटर दितलो, 8 दिसांचो वेळ दितलो आनी ताज्या फुडें पयलीं हांव तें कोर्टाचें करपाचो. कोर्टाक हांव लेटर करतलोच पूण 8 दिसान जर कांयच भुमिका घेना जाल्यार आमी शिवसेना वचून थंय काम स्टॉप करतले. कित्याक ताका पळय हरशीं कितें जाता, आमी केन्नाय कितें आसा जाल्यार रोड ब्लॉक करता आनी कितें, पूण लोकांक कित्याक त्रास दिया. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी PWD आसा ती हाका रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून आमी कॉन्ट्रॅक्टराचें काम बंद करतले वचून जो मेरेन ते सारके सायनेजीस लायना. आमी 8 दिसाचो वेळ चीफ इंजिनियराक दितले फाल्यां मेळून आनी पयलीं आमी तें करतले आनी सायड बाय सायड आमी हायकोर्टाकूय लेटर हांव करपाचो आसा. PWD इज ऑन द रिकॉर्ड मिनिस्टर की तो सांगता की बिकॉज ऑफ द कोवीड आनी सायक्लोना खातीर दीस वर्क हॅज बीन स्टॉप, त्याच्या खातीर डिले जाता. हांव कामा बाबतीन उलयना, हांव कामाच्या डिले बाबतीन उलयना. कित्याक म्हाकाय खबर आसा की कोविडा खातीर लेबर खूब जाण गांवांत गेल्ले आसा. कोविडाक खूब जाणांक कोवीड जाता. हांव कामा बाबतीन तांचे उलयना, हांव त्या स्टँडर्डाच्या कामाचें उलयना सद्या आनी सद्या हांव वेळ जाता ताजें उलयना. हांव उलयतां की सायनेजीस कित्याक लावना. म्हजो जो मुख्य पॉयंट आसा हो आसा की ज्या ज्या कडेन काम चालू आसा थंय कसल्याच प्रकारचे सेफ्टी मेजर्स घेतिल्ले ना लोकां खातीर. लोकांची लायफ इज एट रिस्क. जो जो बायकान वता, जो जो गाडयेन वता थंय सडनली डिप्रेशन येता, सडनली थंय रोड सोंपिल्ले आसता. तर कितें तरी बॅरिकेटींग करूंक जाय. आतां आमी जर मुंबय बी सायडीन वचत तेवटेन महाराष्ट्रान किंवा खंय कर्नाटकात खंयच्याय सायडीन जर आमी रोड पळयत जाल्यार थंय व्हडले पत्रे मारिल्ले आसता आनी त्या पत्र्यार डायवर्जन म्हणून ते टेपिंग केल्ले आसता व्हडले. हांगा कित्याक दिसना, हांगा खंयच दिसना अशा प्रकारचे टेपिंग. हांगा पळयतले येदो असो बोर्ड मारला तो लॉंग डिस्टन्साच्यान दिश्टी सुद्दां पडना आनी खंय तरी कोणच्याक आपल्याक जाय थंय रावला. वाऱ्यान तो असो घोला तसो घोला, एकदां लायलो की मोकळे जाले. बेश्टे फॉर्मेलिटी ते आमी हातून पुजा करतना मोमो म्हणटा तशें केल्लें आसा. एक मोमो म्हणटा तशें तांणी बोर्ड लायल्लो आसा. म्हणजे तो फाल्यां खंय घुंवता, लोकांचें लक्ष आसा काय ना ते कांयच ताजेर चिंता कोणाक पडिल्ली ना. म्हजें म्हणणें ताजेर आसा. हांव म्हणटा की सायनेजीस लाया. ज्या ज्या कडेन सेफ्टी बॅरिकेटींग करूंक जाय थंय बॅरिकेटींग करा, पत्रे मारा. इतले जर 4 लेबर जर त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन ना जाल्यार ताका कामा वयलो काडा तर.